प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. श्री नरेश सावळ. स्पीकर सर, LAQ नंबर 1A. तर कॉम्प्युटर प्रिंटिंगच्या हातूंच्यान जे दिल्ल्या त्या प्रमाणे. स्पीकर सर, जो क्वेश्चन आसा कामधेनूचेर, एनिमल हजबंड्रीचेर, कामधेनू हो शब्द असलेली आणखी एखादी स्कीम एनिमल हजबंड्रीन आसा काय, आणि असल्यार केन्ना ती लागू जाली? स्पीकर सर, ही कामधेनू स्कीम आशिल्ली पळय, ती ओरिजिनली म्हज्या फाटल्या टर्माच्या वेळार चालू केल्ली. ताज्या नंतर मदल्या काळान मॉडिफायड कामधेनू म्हणून स्कीम, ताका मॉडिफिकेशन करून ती स्कीम हाडली गेली. परते जेन्ना हें सरकार आयलें आनी हांव मंत्री जालो तेन्ना म्हाका लक्षांत आयलें की लोकांक अडचणी खूब आसात अजुनूय, आनी त्यामुळे आमी पोरूच्या वर्सा पासून, एक्झॅक्ट तारीख म्हाका खबर ना, पण पोरूच्या वर्सा पासून कामधेनू स्कीम सुदारीत नवी ही जाहीर केल्ली आहे. स्पीकर सर, कामधेनू सुधारित ही स्कीम लागू केल्यानंतर पयलींची स्कीम आसा ती डिनोटिफाय जाल्या, कॅन्सल केल्या काय सस्पेंड केल्या, कितें केला? ही स्कीम ताका ओवररूल केल्या. स्कीम ही एक्ट न्हय, तो एका पर्टिक्युलर फायनान्शियल बजेटाक हें आसता. इवन इन तूं म्हणटा पळय, म्हणजे म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना ती रिसीन करून केल्या काय ही ताका रिप्लेसमेंट म्हणून केल्या ती. पण स्किमीन भितर फायनान्सान पयशे दवरलेले आसता, ते जर तूं नासत जाल्यार ती स्कीम इनइफेक्टीव जाता आनी इनऑपरेटीव जाता. त्यामुळे ती स्कीम आसली सुद्दां, आसा काय ना ती म्हाका खबर ना, कशा पद्दतीन केल्या चॅक करून जाल्यार सांगूंक शकता हांव. पण ती स्कीम उरली सुद्दां जाल्यार इट इज डिफंग. म्हज्या यादी प्रमाणे दीस न्यू स्कीम रिप्लेसीस द ओल्ड स्कीम. स्पीकर सर, ही कामधेनू सुधारित स्कीम केल्या त्या हेजेर शेतकरी खूश ना हेची कल्पना मंत्र्यांक आसा काय ना? कारण की ह्यो ज्यो गायी हाडटा त्यो गायी शेतकऱ्यांच्या पसंती प्रमाणे, त्यांच्या चॉयसा प्रमाणे तांकां मेळना. ह्यो ज्यो गायी हाडटा त्यो गायी थंय 20,000 रुपयांक हाडटा आनी हांगासर 45, 50, 60, 70 हजार रुपयांक विकता. ऑक्शन जाता, काव मेला जाता. त्याच बरोबर ज्यो गायी आसा त्यो गायी सांगता आसतना 15, 16, 17, 18 लिटर दूध दिता म्हणून सांगता, पूण प्रत्यक्षान समजा जर पळयलें जाल्यार त्या गायींक 5 ते 6 लिटर सुद्दां दूध मेळना. अशा परिस्थितीन शेतकरी सामको त्रासान पडलेलो आसा. ज्यो गायी जेंच्यांनी घेतल्या ते हांव अशें म्हणटा की गायी तेंच्यांनी गोठ्यान बांदूंक ना, गळ्याक बांदल्या, गळ्याक गायी. स्पीकर सर, म्हजे कडेन अशी एकूय तक्रार येवंक ना. फाटल्या दिसांनी 1-2 तक्रारी मातश्योश्यो आयिल्ल्यो. काही जाग्यार थोडेशें दुदाचें प्रमाण प्रत्यक्ष आयिल्लें आनी मागीर कमी जाला आसूंक शकता. ताका अनेक कारणां आसता, हांव तातूंत वचना. अश्यो तक्रारी आसत जाल्यार म्हाका स्पेसिफिकली तक्रार दी, हांव चवकशी करता. एक. दुसरें, ताका जर तूं 20,000 रुपयान गायी मेळटा जाल्यार आय वील रजिस्टर यू एज अ सप्लायर ऑल्सो. यू कॅन ऑल्सो ब्रिंग इन युअर कावज. वी वील आस्क फार्मर्स टू बाय देम. I have advertised, in fact. I'm increasing the number of suppliers to 3 from 1. एक कोइंबतोरचोय सप्लायर आयला. आमी सद्या थारायला कारण ते फूट माउथ डिसीज चालू आहा. सो अनलेस दॅट फूट माउथ डिसीजाचे जे कितें इरप्शन आहा ते थांबल्या शिवाय वील नॉट गेट. बट इफ एनी वन हॅज अ गुड सप्लायर यू कॅन लेट अस नो. सप्लायर आसच्या पेक्षा स्पीकर सर, की पयलीं जशें शेतकरी गायी हाडपाक दोतोराक घेवन वयताले आनी आपल्या पसंती प्रमाणे आपलो चॉयस पळोवन ते गायी हाडटाले. जबाबदारी तेंची आसली, तेंच्यांनी वचून गायी हाडले. आतां डॉक्टर्स वयता किंवा तो कोण सप्लायर आसा तो गायी सप्लाय करता आनी आपणाक जाय ते गायी हाडटा आनी शेतकऱ्याक त्यो पसंत नासतना सुद्दां ते व्हरचे पडटा. ना स्पीकर सर, खंयच्याच शेतकऱ्याक ती गाय जर तूं पसंत ना जाल्यार घेवपाची गरज ना. कोण कंपल्सरी कोण न करिना. गायी हाडून थंय बांदलेले आसता. ते शेतकऱ्यान वचून चॅक करपाचें. ते गायीक समाधान ताका आसत जाल्यार ताणें ती गाय घेवपाची, नाल्यार घेवपाची गरज ना.
आतां फक्त इतलोच फरक जाला पयलींचे आनी आतांच्या हातून. पयलीं हे खंय तरी कोल्हापूर आनी खंय खंय भोंवताले, बरोबर वेटर्निटी दोतोर व्हरताले, ताजो खर्च करचो पडटालो सगळो. आनी थंय वतकूच गाय जर तूं 15 लिटर त्या दिसा कितें तरी करून दूद न काडटा सकाळचें दवरलें 15 लिटर मेळटालें जाल्यार ते हांगा येतकूच 5 लिटर जातालें दुसऱ्या दिसा. देर वॉज नो कंप्लेनिंग मेकॅनिझम एट ऑल. आतां कंप्लेन करूं येता जर कोणाचे मेजर चेंज जाले आसत, खावपा जेवपान फरक पडत जाल्यार थोडेशे प्रमाणाचेर देर इज सम चेंज बेस्ड ऑन द इटींग ऑफ द एनिमल. तुवें फाल्यां खावड घालिना जाल्यार गाय तुका बेठीत दूद दिवची ना, हवा खावन दूद दिना. त्यामुळे खावड बेस्ट शेतकऱ्यांक बेस्ट येता हे पयलीं डॉक्टर्स नंबर आसा वन कोणाची तक्रार आसा जाल्यार म्हजे कडेन घेवन यो. आय वील पर्सनली इन्वेस्टिगेट इट अँड आय वील फायंड सोल्युशन टू इट. पर्सनली म्हणजे सगळ्या शेतकऱ्यांक तुमचे कडेन येवचें पडलें. म्हाका लेटर बरयलें, हांव रिस्पॉन्ड करता, तूं घेवन येवंक हांवें शकता. फाटल्या विधानसभेत तुजे कडेन विधानसभेत म्हाका स्पेसिफीक कंप्लेन दी, तुजे कडेन आयली जाल्यार म्हजे कडेन घेवन यो, तूं हाडून दिवंक शकता. पूण फाटल्या विधानसभेत हांवें तुमकां प्रश्न हे सांगिल्ले सगळे, पूण तेजेर कांयच जावंक ना. थंय जे एखाद्या वेळाचेर गायक समजा एक घाव जालो जाल्यार हिमॅक्स म्हणून ते मलम मेळटा, ऑइंटमेंट, ते तांचे कडेन ना. ते हिमॅक्स वखदाचो विशय, वखद हो वेगळो विशय, तो हाजो भाग ना. कामधेनू स्किमीन जर कोणाची कंप्लेन आसत, he can, any MLA can bring the complaint to me, I will investigate it if it is of serious nature, number one. Number two, there is no compulsion on anyone to buy that. तुमकां जर तूं थंय सारकें मेळना जाल्यार घेवं नाका, थंय कंपल्शन ना घेवपाचें. आनी तिसरें, तुवें जें पयलें उत्तर दिलें की भायर वचून हाडपाक, केस टू केस बेजीसचेर जर तूं मंत्र्याक अर्ज करीत जाल्यार वी मे परमीट केसीस वेर the person is in the business for a longer time and has some experience of purchasing the animal. बऱ्याच जाग्यार कितें जाता, नवो जो येता पळय भितर ताका कांयच अनुभव नासता, तो वता आनी फटवलो वता. सो जर कोणाक अनुभव आसा आनी कोण त्या धंद्यान बरेच दीस आसा जाल्यार ताका केस टू केस बेजीसचेर हे दिवं येता, परमिशन दिवं येता भायली हाडपाक. आनी तुका जर तूं खबर आसा कोण एजन्सी हाडून दिवंक शकता सवाय बऱ्यो जाल्यार म्हाका सांगपाक हरकत ना. पण एक गजाल सांगता, म्हजी आवय म्हाका सांगताली, तिका 4थी शिकलेली ती पण भयंकर हुशार, ती एकल्यार आखूड शिंगी बहुरंगी कमी खावन भरपूर लात न मारणारी आनी भरपूर दूध दिणारी गाय मेळना म्हणून. श्री किरण कांदोळकर. एकच मिनिट. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलें की फूट अँड माउथ डिजीज ट्रॅव्हल्स नियरली 50 kilometers in a day. Now my question is, there are so many stray cattle. लोकांक आज गोरवां सांबाळपाक जायना, सगळीं रस्त्यार येवन बसतात, ॲक्सिडेंटय भरपूर जातात. तेचेर कितें तुमी उपाय करात. रस्त्यार येवपी गोरवांचो विशय येवपाचो हो गोरवांचोच विशय. कित्याक फूट अँड माउथ डिजीज they will carry to these 7-8 वर्सां तांकां कोणें न काडल्यामुळे animals. आमचो एस्टिमेटा प्रमाणे 7-8 वर्सां कोणेच गोरवां ही रस्त्यावयली सगळींच लोकांनी सोडलेली गोरवां आसता अशी न्हय. थोड्यो पिढयो ह्यो रस्त्याचेरूच जल्माक येतात. म्हणजे रस्त्यावयले स्ट्रे कॅटला भितरूच तांचें हें वाडटा, हड. स्ट्रे कॅटल आनीक अस्ट्रे जाता. पण बेजिकली म्हाका दिसता 1200 सुमार आमचो एस्टिमेटा प्रमाणे 1200 गोरवां रस्त्यार. तातली सादारण 350-400 आमी काडली ऑलरेडी. जागे सगळे फूल जाल्या, म्हणजे थंय फार्मार व्हरून दवरल्या पळय घाट फार्माचेर, थंय जागो ना आतां. आमी पांजरपोळान गेले जाल्यार ते म्हणटात आमचे कडेन फूल जाला. वी आर रेडी टू फायनान्स. कोण जर तूं गोरवांक दवरूंक शकता जाल्यार वी आर रेडी टू पे देम मनी, बट देर इज नो स्पेस अवेलेबल. पण आमी तरी सुद्दां काडप चालू दवरला. वी आर नाव पावस थांबल्या मुळे आमी तांकां त्या फार्माचेर मेकळी सोडटात. स्पीकर सर, आयजूच एका दिसाळ्यान आमी वाचलेलें आहा की फाटलीं 50 वर्सां गोंय राज्य हे भायरसून दूद हाडटाले, पूण आयज आमचो सरकार येयल्या उपरांत आनी मुखेलमंत्र्याच्या अतीक परिश्रमान की आमच्या राज्यान 10,000 लिटर दूद हे भायल्या राज्यांक आमी धाडटा. हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. लोक सगळे खोशी आहा. म्हजो प्रश्न हो आहा की हे तरेन गायो घेवपाक सबसिडी दिता किंवा लोकांक कामधेनू स्किमीच्या अंडर गायो मेळटा, तेच तरेन लोकांक शेतकऱ्यांक म्हशी घेवपाक परमिशन दिवचें. प्रश्न कन्सिडर करुया. फक्त प्रॉब्लेम सगळ्यांक म्हत्वाचो आसा तो म्हणजे योग्य प्रकारची जनावरां मेळप हो सगळ्यांक कठीण प्रश्न. आनी त्यामुळे खरेंच जर तूं तुजे कडेन कोण आसा बऱ्यो गायी दिणारे, वी कॅन कन्सिडर देर नेम्स ऑल्सो. आमी एडवर्टायज केल्ली इनफॅक्ट. वी हॅड एडवर्टायज फॉर सप्लायींग एजन्सीज.
शेणेंतल्यानूच सगळीं येतात. म्हजो प्रश्न असो आसा की पयलींचे स्किमी प्रमाणे शेतकाऱ्यांक एक फ्रिडम आशिल्लें, आपणाक जाय तें वचून घेवपाचें आनी जाय तें ब्रीड ते सिलेक्ट करताले. आतां सद्या जर्सी आनी हॉल्स्टीन फिशन हे 2 टायप तांकां घेवपाक मेळटा. सो बाकीचे कडेन नॉर्था कडचे जे आसात, विशेषतः हरियाणा किंवा हिमाचल प्रदेश हांगच्यो हे चड बरे आसतात. सो तांकां येवपा खातीर कितें प्रोविजन करतले? नाही, ती वेवस्था करता, पण आमकां अशें लक्षांत आयलां की नॉर्थाचे पळय मुरा बी ब्रीड आसा म्हशी किंवा त्यो सगळ्यो गोंयच्या वेदराक टिकनात. त्यामुळे ती गोंयच्या वेदराक आतां गीर हें चलूंक शकता गोंयाक, गीर गाय ताजी आतां आमची हें चालू आहा, इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. आनी त्यामुळे ब्रीड आनी हे गजाली आसा पळय त्यो गोंयाक खंयच्यो गोंयचे वेदर सोंसतात पळय कोण तांकां करूं येता. म्हशी कन्सिडर करपाक येता. वी वील कन्सिडर श्री सुभाष फळदेसाय. आनी ताजेर उत्तर मेळ्ळां तो अनस्टेट घाल्लो. whether the government has made any survey of such cases and the kind of relief that government will pass on to farmers which has failed to produce the milk yield and which is far below the critical level of sustainability. म्हाका ताजेर उत्तर आयलां. हांवें एक प्रश्नय घाल्लो आनी डिपार्टमेंटाकय कळयलें. Yes sir, the survey has been made by a committee appointed by the government consisting of departmental officers to monitor the scheme throughout the state and the reports are being analyzed. आता जे आमी सर्टिफाय करता डॉक्टर्स 10 लिटर 15 लिटर दितात आनी ते 2 आनी 5 लिटर आयले जर जायत कांय कारणां लागून जाल्यार ताजी सर्वे केला म्हणून दिल्ली आसा. आनी ती सर्वे जर करेक्ट आसत आनी अशा स्पेसिफीक केसीसां खातीर सरकार कितें बेनिफीट दिवपाक शकता? कारण जेन्ना जनावरां हाडटात तेन्ना एक ताका मेस्टायसीस म्हणटा डिसीज जाता. ताजे जे ऊट आसता किंवा पाने आसतात ते घट जाल्ले आसतात आनी ती प्रेग्नंट गाय हाडली जर जाय जाल्यार पयलीं कळना आनी डॉक्टर सर्टिफाय करता. जवळ स्किमीन ह्या सगळ्या गजालीची प्रिकॉशन्स घेतलेली आसा. इन्शुरन्स आसता तातूंत भितर म्हणजे पाने घट जावप पळय आहा, पान न्हे नाल्यार पाने लोकांक दिसत, पाने घट जायत धर तूं जाल्यार अडर घट जायत जाल्यार ताका सुद्दां हें आसा, कॉम्पेन्सेशन आसा. वी हॅव ऑलमोस्ट टेकन केअर ऑफ एवरी problem which farmers may face. Ata there may be some unknown combination of problem. I can look into it individually if something is brought to my notice. I am open on that. म्हाका अशें दिसता की दुधाचें उत्पन्न गोंयान 3 लाख लिटर जावंक जाय फुडल्या 5 वर्सां भितर. एक्सपोर्ट आयज केला तो तांकां कॅपॅसिटी ना म्हणून केला. गोवा डेरी 1,20,000 बिल्ट अप कॅपॅसिटी आहा, बट दे आर नॉट एबल टू सेल. त्यामुळे गोवा डेरी आनीक आपलो हे विकपा खातीर आनी हांव तांकां परत सांगीत आसा की रेट इल्लो कमी करा दुधाचो. यू डू प्रॉफीट ऑन टर्न ओवर, डिवायड युअर ओवरहेड ऑन वायडर हे क्वांटम. ते पयलीं 40,000 विकताले, आतां 60,000 पर्यंत विकले. तांची आतां कॅपॅसिटी सोंपली. कालचो रिपोर्ट 76,000 लिटर दूध डिलिव्हर जाला म्हणून ते 10,000 तांच्यांनी भायर धाडपाक सुरवात केले. That is not correct. They should pack all 76, reduce the price by 1 or 2 rupees and तितलो कंज्युमराक दिलो जाल्यार कंज्युमर चड विकत घेतलो गोवा डेरीचे. That should be the attitude. आणि तो एटिट्यूड मातसो उलटो आहा. Incidentally, insurance covers permanent total disability. त्यामुळे पाने